आयज लोक शेतान कित्याक देवना, कित्याक खंय तरी सिस्टमाचो सपोर्ट ना. आणि तू रावता ते खंय कालांगूट न्ही? येस, कलांगूटची जी इमेज आयज बदलत गेल्या पळय वायट कारणां खातीर. की कालांगूट सध्या शेता उरला काय म्हणून? अरे कलांगूटान शेतां उरल्या. कलांगूटचो खरे जे लोक आसा पळय आपले ट्रेडिशन आयज पासून सांबाळले. सो पंचायत बीन तुमकां अशी मदत करता? जेन्ना ह्यो हांवें मुद्दो आमच्या पंचायतीन ग्रामसभेन मांडलो, आमचो सरपंच आमकां कितें म्हणटा जाणा, स्पेशली इन कलांगूट कोण शेतकाम ती करूंक सोदिना. बिकॉज कालांगूट जी पंचायत आसा सगळ्यात रिचेस्ट पंचायतीन गोवा. थंय जमीन आसा म्हणजे कितलो तू रिचेस्ट जालो? आमचोच लोक, आमीच लोकल आमचेच गोंय पाड करून वयता. फॉल्ट सिस्टमाचो इक्वली आनी आमच्या लोकलांचो. तर कालांगुटात असे कितले शेतकार आसा किंवा शेती कितली आसा? तुम्ही आमकां एनकरेज करचे पळोवन तुम्ही ह्या बिल्डरांक सपोर्ट करता. तू तांकां सांग बिल्डींग बांदताय म्हणून, ते वडे खोशी तुज्या घरा कडेन येतले. मागीर एक शेतकार सामान्य आवड आसून पासून तो आपली आवड मारता आनी ती शेतकाम ती बाबडी बायल रडटा. कित्याक नो लोकल अथॉरिटी जावं आमचो MLA पासून खंयच इंटरेस्टेड ना. जेन्ना आमीच आमच्या हातीन दुसऱ्याक वेलकम करता, तो मागीर मनीस येवन आपणाक जाय पळय ते आपले हें गोंय हा पळय आपणा भाशेन चलयतलो. मागीर तांकांय दिसता सरकाराक की बाबा युवा आतां शेती करपाक लागला, पूण ऑन रियलिटी तशें आसा खरेंच? तुम्ही आपणाक सांगून आसतना आमची शेतां इल्लीगल कशी पुरयली, तेंचो जबाब कितें जाणा?